बाबा आज सीएम बंगल्याचेर आयिल्ले तुमी आनी म्हाका दिसता इलेक्शना मागीर फर्स्ट टायम मेळटा तुमी अशें मोकळे उलोवपाक. सावथ गोंयान जो रिजल्ट आयलो तो म्हाका सांगा, तुमच्या मतीन तो अपेक्षीत आशिल्लो काय कशें कितें? ना ना अपेक्षे प्रमाणे जालो ना तो. ज्या पद्दतीन आमकां सगळ्यांक अपेक्षा आसली की सावथ गोवाचो त्या प्रमाणे येयलो ना. सगळ्यांनीच काम जसं ज्या पद्दतीन आमचे मुख्यमंत्री आसतले, पार्टीचे अध्यक्ष आसतले, सगळ्यांनी सामकें दीस आनी रात म्हणटा अशें करून काम केलें. सगळ्यांनीच म्हणजे पार्टीचे पदाधिकारी आसतले, आमदार मंत्री आसतले, सगळ्यांनी काम केल्लें. आनी इतलें काम करून सुद्दां जी अपेक्षा म्हणजे ज्या अपेक्षे प्रमाणे मतां पडपाक जाय तशी पडूंक शकना. थंय कॅम्पेनूय तुमची बरी जाल्ली. म्हाका दिसता उमेदवार नवो आसलो तरी कॅम्पेन तुमची जाय तशी बरी जाल्ली, खरी बरी जाल्ली. सगळ्यांनी सांबाळून घेतले. सगळे जुने नवे कार्यकर्ते धरून सगळे आमदार मंत्री पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते सगळ्यांनी आनी मुख्यमंत्र्यान तर चडांत चड टायम दिल्लो, पक्षाच्या अध्यक्षान दिल्लो आनी सगळ्यांनी बरे प्रयत्न केल्ले. सगळ्यांनी हे केल्ले म्हणून सगळी अपेक्षा म्हणजे अशें हें नासलें हेच्या की बरी रिजल्टाची अपेक्षा आसली. तितूनच जर तुमचो मतदारसंघ पळयत केप्यां जाल्यार बरें चिंतिल्लें ना. आमचो तसो पळयत न्हू. हे जे काँग्रेसची लाट ज्या पद्दतीन आसली ज्या प्रमाणे दिसता आमकां त्या प्रमाणे केपें मतदारसंघ आमचो बरें जाला. कित्याक सावथ गोवाक 20 मतदारसंघ आनी 20 मतदारसंघाक जर असेंब्लीचे इलेक्शन आनी आतां पार्लिमेंटाचें इलेक्शन पळयत जाल्यार 19 मतदारसंघाक काँग्रेसची मतां वाडल्यात सगळे कडेन, पूण केप्यां वाडली ना. लोकसभेक वाडली ना. जर म्हणजे मुद्दम काडून तूं पळयात की 20 मतदारसंघा पैकी असेंब्लीचे मतदान आनी पार्लमेंटाचें सगळ्याक म्हणजे पयलीं काँग्रेसीक पडली तितले सगळे कडेन काँग्रेसची वाडली, पूण केप्याक काँग्रेसची वाडली ना. उलट केप्याक तर काँग्रेसचो MLA आसा आनी तो तर सगळ्यांक सांगे की ह्या फावटी काँग्रेसीक आमी 6,000+ लीड दितले. दोगूय सांगत ते दोनूच आमदार आहा न्ही त्या केपेचो MLA आनी लिडर ऑपोजिशन युरी दोगूय जाण म्हणे की आमी 6,000+ लीड दितले काँग्रेसीक. पूण कुंकळेक 6,000+ मेळ्ळी, केप्याक मेळ्ळी ना. केप्याक खाली 700. म्हणजे त्या मानांनी आमी केप्यां बरें हें जाल्लें आसा, काम जाल्लें आसा. तितून आनी एक हें जातालें की सांग्यान तुमी इंटरफियर जाताले म्हणून जेन्ना कॅम्पेन आसताली जावं कितें. इंटरफियर म्हणल्यार रॉंग हें न्ही. जे जे कार्यकर्ते आमी येयी ते कार्यकर्ते एकठांय रावन भाजपा एकठांय रावन काम करपाचो असो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी तसो जालें बी. सगळ्यांनी ज्या प्रमाणे सगळ्यांनी ते इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसतले, काँग्रेसचे उमेदवार आसतले किंवा आनी कसले आसतले, सगळ्यांनी एकठांय रावन हें काम केल्लें आसा. थंय सांगे मतदारसंघाक विरोधी पक्षाचो कोण आसलो असो कोण ना. थंय सगळ्यांनी एकठांय रावन काम केल्लें आसा. सांग्यार BJP लागून काम केलां म्हणटा सगळ्यांनी केल्लें न्हू. हांवें सुद्दां जे म्हजे संपर्कांत कार्यकर्ते जितले आसले तेंची मिटींग घेवन सुद्दां अक्षरशः हांवें मलकड्या सुद्दां अशें मिटींग घेवन 150-200 लोकांचे कार्यकर्त्यांची मिटींग घेवन सुद्दां सगळ्यांक म्हणलां की पक्षा खातीर काम करपा जाय, डॉक्टर प्रमोद सावंता खातीर काम करपा जाय, आमचे उमेदवार जे निवडून हाडपा खातीर काम करपा अशे पद्दतीन आमी सगळ्यांक हें केल्लें आसा आनी कामां लायिल्लीं आसा आनी तशें काम केलां बी लोकांनी. तितून म्हाका सांगा, जेन्ना असो रिजल्ट आयलो तेन्ना तुमकां खंय तरी दिसना की तुमी जर उमेदवार आशिल्ले जाल्यार हितून कितें तरी बदल आसता आशिल्लो? ना ते पूण आतां तेजे तो टायम गेलो, आतां उलोवन फायदो ना तेजे. पूण खंय ना खंय तरी दिसलाच आसतालें तुमकां न्ही. पूण तेजे आतां उलोवन कितें करतले कितें. आमी दावेदार आसले म्हूण ते आतां ज्यो पक्षान निर्णय घेतलो जे महिलाक दिवपा जाय त्या प्रमाणे हें केलें न्ही आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांनी कामां लागून काम केलें न्ही.